राजधानी पणजेच्या लोकांक पणजेन कॅसिनो नाका म्हूण आवाज जातकच आतां मांडवी न्हंय नाशिल्लें कॅसिनो जहाज साळगांव कळंगूट वाठारांत व्हरपाचो प्रयत्न सरकारान चलयला. कळंगूटचो आदलो आमदार आग्नेल फेर्नांडीसान ताका विरोध केला. गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो सरचिटणीस आग्नेल फेर्नांडीस आनी आग्वादच्या कांय फुडाऱ्यांनी शुक्रारा पणजेन काँग्रेस हावजांत पत्रकार परिशद घेतली. पणजेकारांक त्रास जाता म्हूण तांणी कॅसिनोक विरोध करतकच सरकारान आमचे सायटीन कॅसिनो जहाज हाडपाचो प्रयत्न चलयल्यात. मांडवींतले कॅसिनो कळंगूट वाठारांत हाडल्यार तांचो त्रास आमकां जावचो ना असो प्रश्न आग्नेलान केला. He is saying that locals will be benefited and locals want it. I am yet to see a single local who says that we want a casino in Kandolim or Kalangut. On the contrary, people have come and complained to us. It is part of tourism. Tomorrow he will say prostitution was also there. Bangkok thrives on sex tourism. ते करूया म्हणटलो tourism. Amsterdam thrives on drugs tourism. ते करूया म्हणटलो. Tourism जाय म्हणून कितेंय हाडल्यार जायना. People in Panjim don't want it. So why do you want it? Tourism बरें म्हणून तूं तर सगळे इल्स हाडटलो, वायट जाता पळय तितले आमच्या गांवांत हाडटलो. It is not going to benefit anybody. Congress party and the people of Kalangut constituency will not allow any casinos in our constituency to come. We have got enough vices there. तुवें drugs and prostitution हाडून दवरला पुरो आनीक आमकां नाका. आमचे रस्ते थिंगा उशीर आहा. There is no parking facilities there. Casino जाल्या उपरांत हांगा पणजे मेस जाता पळय तें कालंगूट आनीक मेस जातलें. So we are against it. We will go to any extent to stop these casinos coming into our village. कॅसिनो कळंगूट वाठारांत आग्वाद दर्याचेर हाडल्यार कळंगूटची वाट लागतली. सगळे वायट गजाली वाडटले अशें आग्नेल फेर्नांडीस म्हणटा. Aguada Bay पळय तो हाडूंक सोदता थिंगा. It's a mouth of this river. It is very dangerous even for the tourists. हे सोडूच. There are a lot of waves, currents are there, and lot of our local boys, आमचे गांवचे भुरगे थिंगा बोट ट्रिपीक वता सायट सींग. हेंचे फिडर बोटी येता वयता आसतना तांकां डिस्टर्ब जातले थिंगा. दे गो फॉर दीस डॉल्फीन ट्रिप्स. इट इज अ नॅचरल हॅबिटेट ऑफ डॉल्फिन्स. आग्वादा बेयाचेर डॉल्फिनां आसता. ती बोट तर हाडली थिंगा डॉल्फिनां आमची नान जातलीं थिंगा. लोकांचे पोट लोकल पळय भुरगे आहा तेंचे पोट मारतले. Prostitution, which has managed to institutionalize now in Kalangut constituency, आनीकूय वाडटले. ड्रग्स आसात तो ना म्हणटालो आसा आनीक वाडटले. आनी पणजे तर रातचे वयशे तूं काजिनोच्या टायमार पीक टायम ते कोण बाउन्सर आनी कोण आसता हांव नको सगळे भायले. दॅट इज गोइंग टू कम टू कालंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी. नाका जालेले हिल्स पळय आहा थिंगा येतले. मोर ओवर पॉल्युशन. हांगा लोक पणजेचो बोवाड मारता की दीस बोट्स leave the sewage in the water without treating it. So that is going to come to Kalangut. And Nerul Creek aha pay to barik aha. From that Nerul Creek it is going to go to Orda in Kandolim, Vere and even Pilen. So akko pay ya ha to सगळो पिड्यार जातलो. मंत्री मायकल लोबोज कॅसिनो कळंगूट वाठारांत नाका म्हूण पयलीं विरोध करतालो. आतां ताका कळंगूटांत कित्याक कॅसिनो जाय असोय प्रश्न आग्नेल फेर्नांडीसान केला. ह्या एका मनशान सगळ्यांक फोटोवन हें केल्या. टॅक्सी ड्रायव्हरांक फोटयले, रेंटेकारांक फोटयले. आयज शेकवाले बाबडे रस्त्यार पडत पावल्या. आनी हे पळय आतां बोट ट्रीप करपाचे आहा भुरगे आमचे बोट ट्रिपीक वताले तेंच्याय पोटार. बारीक बारीक भुरग्यांक बारीक लोकांचे धंदो काडून हे व्हडले काजिनो वाले आनी हेंकां पळय हाडटा. दीस इज हाव ए डिश वॉशर कॅन बाय मर्सिडीसीस. हे पळय सांगता भुरग्यांक सांगता डिश वॉशर आहले आमी आनी आपणाची सपनां व्हडलीं आहलीं म्हणून. दीस आमचे लोकांचे लोकल भुरग्यांचे पोट मारून हे भायल्यांक हाडप पयशे घेवप. इट इज नथींग बट एक्सटॉर्शन. तो पयलो एक स्टेटमेंट करतालो आपूण हें एलाव करचो ना म्हणून. इन January 2018 he had made a statement that I will not allow any casinos in Kandolim. I will sit on a hunger strike. February of 2018 they issued a license to Shram Hospitality. रोखडोच जानेवारीन आपूण कोहोच घेवन आपूण स्ट्रायकार बसतलो हंगर स्ट्रायकार बसतलो म्हणून लागलो. February they have given a license. 2 months after that he said that Kandolim one casino is there, it should stop. Now he is saying casino should come. It is need of the hour. ह्या दोन तोंडाच्या मनशाक कितें म्हणपाचें आमी.